need to be dropped or picked up across Goa during these tough times, don't worry. Apna Bhada offers free ride for Goans in urgent need. Call now or WhatsApp on नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स सरकाराची लखतरां दुयेंती मरतात नागरिकांचो जीव राखूंक सरकार फेल एकूय दुयेंती ऑक्सिजन नासून मरूंक जायना एकठांय कामाक लागात हायकोर्टाची ऑथॉरिटींक वॉर्ड सरकार परिस्थिती हाताळूंक फेल सुदीन म्हणटा राष्ट्रपती राजवट लायात तिसरें ल्हार तेंकलें मंत्री पेटल्या आरोपांक गोवा फॉरवर्डाची टिका बाबुशाचे विश्वजिताचेर बाण बुधवारा 70 गेले वाडटे कोविड केशींचे फाटभुंयेर पणजी मार्केट परत सुरू करपाचो प्लान धुकल्लो फुडें शारांनी कर्फ्यू चौथ्या दिसाय थारिल्ले प्रमाण बेळगांवची भाजी पुरवण मात अर्ध्या वयर डावन सत्तरीत करंजो लोकांच्या वायल्डलायफ अधिकाऱ्याकडेन पेटले परिस्थिती आटापा हाडपाक अधिकाऱ्याचो हवेंत फारपेट दोनूय पार्टी कंप्लेन घेवन वाळपय पोलीस स्टेशनार आनी तेहलकाच्या तरुण तेजपालाचे बलात्काराचे केशींत म्हापशा कोर्टान स्टाफ उणे आशिल्ल्यान आयचे निकाल वाचन धुकल्ले 19 मायाक हाय प्रोफायल केशीचेर सगळ्यांची नजर ऑक्सिजना वेल्यान सरकाराची हायकोर्टांत लखतरां संविधानान नागरिकांक जगपाचो हक्क दिला ऑक्सिजन नासून दुयेंती सोंपता जाल्यार तो आर्टिकल 21चो भंग दुयेंती सोंपचे न्ही म्हूण ऑथॉरिटींनी एकठांय ताकतिकेन पावलां उखलचीं हायकोर्टाचो निर्देश सध्या जीएमसींत ऑक्सिजन असल्यार सिलिंडर ना सिलिंडर असल्यार ऑक्सिजन ना दोनूय असल्यार कालचो दुयेंती आज ना अशी परिस्थिती ऑक्सिजनाच्या उणावाचो इशू क्रिटिकल जाला मंगळारा हायकोर्टान सगळ्यो जनहितार्थ याचिका सुनावणेक घेतल्यो रेव्हेन्यू सचिव शार उदरगत सचिव आनी आरोग्य सचिव जीएमसीचो डीन जीएमसीचो नोडल अधिकारी ॲडव्होकेट जनरल आनी याचिकादारांचे वकील ऑनलायन सुनावणेक हाजीर ऑक्सिजन पुरवण सारकी नाशिल्ल्यान कांय दुयेंती सोंपले हे जीएमसीनूय मान्य केला सध्याचे दुयेंती हाताळूंक 72 ट्रॉली आनी 600 जम्बो सिलिंडरांची गरज आसा वेवस्थेचेर ताण आयला गोंयांत जाय तितलो ऑक्सिजन तयार जाता त्या भायर बेल्लारी आनी कोल्हापूरसान गोंयाक ऑक्सिजन येता मात ऑक्सिजन सिलिंडर आनी ट्रॉलींच्या उणावाक लागून मदीं मदीं ऑक्सिजन पुरवण खंडीत जाता म्हूण एजीन सांगले एजीच्या ह्या वक्तव्याचेर एनजीओ रोटरी क्लबान 100 रिते ऑक्सिजन सिलिंडर रेड क्रॉसांतल्यान मागोवन हेल्थ ऑथॉरिटींक दिवपाची तयारी दाखयली मात रेव्हेन्यू आनी शार उदरगत सचिवान ऑक्सिजन उत्पादन कमी आशिल्ल्यान ऑक्सिजनाच्यो 72 ट्रॉली दिवप शक्य ना म्हूण सांगले ऑक्सिजन तयार करपी स्कूप कंपनीन तांचे रजाव दिले रॉ मटेरियल जाय तितले मेळटा आनी कंपनी गरज आसा तितलो ऑक्सिजन तयार करपाक शकता म्हूण स्कूप सांगता वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांकडच्यान ताळमेळ नाशिल्ली वक्तव्यां हायकोर्टाक मानवल्ली ना हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केला ते अशें एकदा अधिकारी सांगतात ऑक्सिजन उत्पादन जाय तितले जाता पुरवणेक सिलिंडर ट्रॉली आनी येरादारीची वेवस्था कमी पडटा मात जेन्ना अतिरिक्त सिलिंडर पुरवण करपाचें उतर मेळटा तेन्ना अतिरिक्त सिलिंडरांक ऑक्सिजन ना म्हूण सांगतात हे चल्लां तें सारकें न्ही ऑक्सिजन पुरवणेची परिस्थिती गंभीर दुयेंती सप्लाय मेळनाशिल्ल्यान सोंपतात आमकां डिमांड सप्लायचे आंकडे उस्तीत बसपाचे ना संविधानाच्या आर्टिकल 21 नागरिकांक जगपाचो हक्क दिला आनी ऑक्सिजनाची पुरवण जायना म्हूण दुयेंती सोंपता जाल्यार तो आर्टिकल 21चो भंग आज रातीसावन ऑक्सिजनाच्या उणावाक लागून एकूय दुयेंती मरचो ना हाची जतनाय घेयात आनी जे कितें जाय ते ताकतिकेन एकठांय येवन चालीक लायात म्हूण ऑथॉरिटींक आदेश दिवन हायकोर्टान सुनावणी तितल्यार आटपून घेतली हायकोर्टात केस चालू असताना जीएमसीत ड्युरा सिलिंडर बसयता म्हूण सीएम सोशल मिडियार घालून मेकळो एक सिलिंडर म्हळ्यार खंय 28 जम्बो सिलिंडर येतलो
दक्षिण गोंयांत ऑक्सिजन लिकेजी उपरांत मुख्यमंत्र्यान मंगळारा जिल्लो हॉस्पिटलांत फावट मारून परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. तो फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतूय वचून आयलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सावंत सरकार परिस्थिती हाताळूंक फेल. राष्ट्रपती राजवट लायात म्हूण आदलो उपमुख्यमंत्री मोगोचो आमदार सुदीन मागता. गोवा फॉरवर्डांनी सरकाराक सोलून काडलो. कोविडाचें तिसरें ल्हार तेंकलें आनी मंत्री एकामेकार आरोपांक पेटल्यात. लोकांनी सरकाराचेर पात येवन रावचें न्ही म्हूण आलेख्स उलयला. बाबुशाच्या आरोग्य मंत्री विश्वजिताचेर बाण. बुधवारा आनीक 70 गेले. I want to have a face to face with whoever are the murderers, whoever are there. I will ask them that because of you, you have murdered the people. This will be my statement to the health minister. When you know that Baba, there 200 people are going to die, you made this statement. We didn't make this statement. Okay, lockdown, this thing, that you made this statement. 200 people are going to die. So out of those 275 are dying. So when you know, that means you are not prepared. That's what I'm trying to say. How you know that 200 people will die? And on what basis you are talking about 200 people will die? You just tell me. What assessment? Who has given you this assessment that 200 people will die? No other health minister has made this assessment of in the country. Only this one has made. See, over the dead people also, these people will eat money. What stopped the chief minister to hold that portfolio with you till this crisis get over? Keep it with you now. Till this, now you are handling it only. There can be only one captain of a ship. गव्हर्नमेंटान मोठो डिसिजन घेवचे आनी हे सरकार डिजॉल्व करून उडोवचे आनी सगळो जो हे आसा राष्ट्रपती राजवट लावन सरळ काडून ऑफिसरा कडेन बरे ऑफिसर नेमचे आनी ताजेर उपाय योजना करची. But this government, whatever it is doing, is too little, too late, and therefore I feel that this government has no moral authority to continue. The only solution is a court-monitored task force, which is the way forward in this COVID situation. That it is too late for you to start this blame game and divert the attention. It is beyond your control. आज last if not the least. आज एकलं म्हणटालो आपण तिसवाडी राजा, आनी एकलं म्हणटालो आपण बार्देसचो राजा, आनी एकलं म्हणटालो आपण सत्तरी राजा. Huya is the Raja. Be prepared. There is a third wave coming. Experts are saying that there is a third wave coming. The children are going to be at danger. Where are NICU beds? Where are these? Start work already. Prepare for the next. Don't wait for things to happen. Start portable oxygen plants. इतले मजगती गोंय सरकाराक 18 ते 44 वर्सां पिरायेच्या लोकां खातीर सुमार 32,870 डोस पावल्यात. मंगळारा 2,21,775 जाणांक पयलो डोस जाल्यार 89,447 जाणांक दुसरो डोस दिलो. आतां मेरेन 4,669 जाणांक वॅक्सिन दिल्यात. अजून 2,28,500 डोस उरल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजे वाडट्यो केशी आनी लोकांचे हित मतींत धरून CCPन मार्केट परत सुरू करपाचो प्लान फुडें धुकल्लो. गायडलायनी प्रमाण खंय फुडलो निर्णय जातलो. कर्फ्यूचे 4थ्या दिसाय मुखेल शारांनी थारिल्ले प्रमाण चल्ला. मुख्यमंत्र्याचो कर्फ्यूचो निर्णय खंय योग्य, सगळ्यांनी नेम पाळचे म्हूण उलो. मात बेळगांवची भाजी पुरवण अजूनय अर्ध्या वयर डावन. पयर डेप्युटी कलेक्टर मागीर विथ द पुलीस आमी मिटींग घेतली आनी तेजेर आमी चिंतलेले म्हणून म्हणजे कशें कितें करपाचें तें आनी विथ द कन्सल्टेशन ऑफ विथ द डॉक्टर्स ऑल्सो. आतां पळोवंक गेल्यार पणजे एक 100 ते 120 केसीस जायत आसा. सो इन रिगार्ड्स विथ दॅट आमी एक डिसायड केला की हे मार्केट जे आमी ओपन करपाचें अशें म्हणिल्लें तो आमी मातसो प्रोलॉंग केला जस्ट बिकॉज ऑफ द सेफ्टी ऑफ पीपल. कित्याक मार्केट म्हटल्यार ओपन जाता म्हटल्यार लोकांची एक मायंडसेट म्हणजे पयलींच सोमतें मार्केटान इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट टू हँडल आमी सगळे प्रिपेर आसलेच. वी आर वेटींग फॉर द गायडलायन्स. सो एज पर द गायडलायन्स इशूड बाय द कलेक्टर द मार्केट बंद आसतलें म्हणून. सो आमी वी वील वेट फॉर द न्यू गायडलायन्स कितें येतात ते.
मातशी सकाळची कशी आपली मातशी उसरां करून जाती उसरां पर्यंत थंयची 12-1 जाय जाल्यार बरी न्हू 12 हयसर 1 जाय थंयची जाल्यार खूब बरी सकाळी एकदम परत लोक परत गर्दीच करता खंय मातसो गाडो काडिलो गाडयार उगोवप थंय परत गर्दी करतात लोक ती गर्दी बंद जावंक जाय सीएमान जो 15 दिवसां खातीर कर्फ्यू लायला ते एकदम बरी गोश्ट केल्ली आहा तशेंच मागता आमी की थोड्या दिसां खातीर तरी शिम्यो बंद करच्यो जेणे करून जो कर्फ्यू आहा तो एकदम बरे भाशेन सक्सेस जातलो. पयलीं बेळगांवसान गोंयांत भाजयेचे 50 ट्रक येताले आतां कशे भशे 15 ते 20 ट्रक पावतात. Hardly 15 to 20 vehicles are going to go, whereas in a normal situation 50 ते 60 मिनिमम बेळगावात भाजीचे ट्रक होतात पण 10 ते 15 मॅक्सिमम 20 त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या मध्ये खूपच नाराजी असा त्या म्हणतात आम्ही घेवचे केन्ना आणि ते लोड करचे केन्ना आणि ते डिस्पॅच करचे केन्ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापसा फास्ट ट्रॅक कोर्टान तरुण तेजपालाचे बलात्काराचे केशींत निकाल वाचन 19 मे मेरेन फुडें धुकल्लें. कोविडाच्या परिस्थितींत कोर्ट फक्त अर्धो स्टाफ घेवन काम करता ताका लागून निकाल तयार जावंक शकलो ना म्हणून निकालाची तारीख दितना जुईजान स्पश्ट केलें. तेजपाला बरोबर काम करपी पत्रकार चलयेन 2013 ताचेर बलात्काराचो आरोप केल्लो. Distance please, keep distance please. No, it's all sub judice. On the 19th we'll know. The judges said 19th. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक रोखडेच परत मेळया. अगर आपको कहीं हो जाना या हो कहीं से आना, चिंता ना करें, अपना भाड़ा आपको निशुल्क अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा. संपर्क करें. सत्तरी करंजो लोकांचे आनी वायल्ड लायफ अधिकाऱ्यांचे पेटले. इतलें पेटलें की अधिकाऱ्याक हवेंत फारपेट करचो पडलो. गांवकाराक गोठो सारको करतना राना खात्याच्या अधिकाऱ्यान आडायले आनी खंय रफ उलयलो. तिडकीन सगळ्या गांवांत राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांक 3 वरां आडावन धरले. दोनूय पार्टीची वाळपय पोलीस कंप्लेन जाल्या. आणि आम्ही थंय वाडा बांदपाक गेल्ले तिका हे येयले म्हणटकच चाचणी आमी केली ती चाचणीसाठी गेली आनी मी चाचणी ती घेवन वता हेणी म्हाजे बडी उखल्ली म्हाका मारपाक साहेबान बडी म्हणटकच जीम लावलो नाल्या लोक मारता म्हणून मी भयान तूं चाचणी दवरली आमी सायटीक सरले तो चाचणी घेवन गेलो मागीर आमी ताका चाचणी कितें काडून लोकांक मागीर अशी म्हणटा केली आनी म्हाजी चाचणी काडून गेली म्हणटकच ताका विचारली तेणी डायरेक्ट फायरींग केली. ह्या नारायण प्रभू आसा पयली म्हणजे हांगा त्या बायलेची माफी मागून त्याच्या पायाची माफी मागून चूक मागची पडटली तुमच्या समोर. आणि असलो ऑफिसर जाका गन घेवन भोंवपाचे रिवॉल्वर घेवन भोंवपाक बरी उमेद दिसता. हे रिवॉल्वर घेवन तो सगळ्या गांवांनी गेल्लो झरम्या गेल्लो झरम्याच्यो बायलो भुरगे भिवंक लागले रातचो वयतालो तो. दुसरी गजाल देरोडेच्या गांवांत वचून तो रायफल घेवन गेलो आनी लोकांक भिवन तेणें ते दुरीक बांदले. आमी आयज इन्स्पेक्शनाक गेल्ले सायडीच्यान करंजोळ 3 बीट पेंड्राल वॉटर सोर्स हें करपा खातीर वॉटर पॉंड इतली झाडां तुमी कशी हें करतात तेन्ना ती आमकां विरोध करपा लागली. विचारली तांकां तेन्ना विचारलेली म्हणून हॉटेल हे सगळे लोकांनी जमाव इलिगल असेंब्ली करून सगळें आडोवन दवरलें आसा. प्लस म्हजेर अटॅक केले तेमी हे पळय. मुख्यमंत्र्यान राजकारण सोडून जीएमसी आनी कोविड पेशंटांचेरच देखरेख दवरची. जमना जाल्यार राजिनामा दिवन घरा वचचो म्हूण आपाचें प्रतिमा मागता.
प्रतिम परिस्थिती पळोवंक मडगांव जिल्लो हॉस्पिटलांत पावले. आवय बापायक घेवन जीएमसींत गेल्ले सिसिलान जीएमसीच्या कोविड वॉर्डाची दशा सोशल मिडियार घाली. सरकाराची लज वाऱ्यार. म्हाका दोतोर सावंताक सांगपाक आसा, आमी परत सांगत आयिल्ले आसा की लोकांक डोस दिवपाचें बंद करात. लोक लेट येना, लोकांक जर एम्बुलन्स ना पयलीं म्हणल्यार, दुसरे लोकांक बेड्स ना, तेन्ना मुखेलमंत्री वा प्लीज तुका विनंती आसा, पॉलिटिकल इगो सोडून पॉलिटिक्स करनासतना लोकांचे जे त्रास जाता ते समजून घे आनी योग्य तो उपाय कर अशी तुजे विनंती करता. Vishwajit Rane, you're a big liar and you don't have anything provided for the patients, whether they are suspected COVID patients or patients who are tested positive. Everyone is in a very miserable state over here at GMC. And today my parents are witnessing it and we are here trying to get them a bed and there is no bed at GMC or no provision at all even for the suspected cases. Shame on the government for such pathetic healthcare system. हांव मागता की जाता तितले बेगीन वॅक्सिन्स हाडात. I don't know when the government, BJP Sarkar is at the center. What is there for BJP Sarkar to get 24 lakhs vaccines and make it available to the youth? And last, oxygens बाबा तूं आनी दुसऱ्यांचे चिंतनाका. तूं ऑक्सिजन हांगा लेस जाता ते पयले पळय आनी लोक मरपा लागला ते पयले पळय. You all don't deserve to sit. CM should go home. CM should resign. कोविड जाल्ल्यांच्या फामिलींक आदार लागता. परवरे बीजेपीची कोविड दुयेंतींक फुकट जेवणाची सेवा आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान सुरू केली. वास्को मांगरांत एकल्यान ताची गाडी कोविड दुयेंतीचे सेवेक दिली. कोविड दुयेंतीचे सेवेक दिल्ल्यो गाडयो एके हेल्पलायनी सकयल हाडपाचें आमदारान थारायलां. वेदांताचो कोविडांत ऑक्सिजन बेड, सिलिंडर, ऑक्सिजन पुरवणेचो आदार. गोंयभरच्यान आदाराच्यो खबरो. एक पेशंट, कोरोना पेशंट घरा जवळ सगळी फॅमिली उद्ध्वस्त जाता. त्यामुळे खंयचो ताळमेळ खंयच आसना आनी ह्या वेळार ताची खरी गरज आसता. आनी त्या मागीर जी हेल्पलायन हें केल्या आनंद बाबान तांच्या सांगात्यान जी काही सुरू केल्ली आसा ती हेल्पलायन खरोखरूच कोवीड पेशंटांक तांच्या फॅमिलीक योग्य बरी मदत दिवंक जाय. अन्नदान जे आसा हें सगळ्यांत सर्वश्रेष्ठ दान आसा. जो कोवीड पॉझिटिव्ह आसा अशा मनशाक लागून तेंच्यांनी ही हेल्पलायन सुरू केल्ली आसा. हो एक बरो उपक्रम आसा कारण आमी पळयतात की कारण हाच्या भितर आमी सगळ्यांनी मेळून जर हातभार लायलो जाल्यारूच हातूंतल्यान आमी ह्या संकटाचेर मात करपाक शकता. देर इज नो शॉर्टेज ऑफ गुड पीपल. आतां हांव एक्चुली थँकफूल लल्ला एक फुडें सरला. पूण प्रॉब्लम आतां कितें जाला, नेबर्स आर नॉट रेडी टू टेक देअर ओन पीपल, फॅमिली मेंबर्स आर नॉट रेडी टू टेक देअर ओन पीपल टू द हॉस्पिटल. सिट्युएशन असं झालं की ॲम्ब्युलन्स शॉर्टेज आहे. सो आय एम थँकफुल देव कम फॉरवर्ड. वी स्टार्टेड दिस सर्विस फॉर द पीपल ऑफ वास्को म्हणल्यार मंगोर हिल. दिस सर्विस वील बी अ 24 hour सर्विस. इट वील ट्रान्सपोर्ट पीपल टू मेडिकल फॅसिलिटी. कितें टेस्ट करपा जाय, स्कॅन करपा जाय, हॉस्पिटलान व्हरपा जाय, कोण कोवीड पॉझिटिव्ह पेशंट आहा पळय तेका आमी वील टेक देम, वील ब्रिंग देम बॅक. लास्ट टायम ते आमचे लोकांचे वायट परिस्थिती पळोवन म्हणल्यार गाडी मेळनासले. रातीक दिसाक सगळे गाडी बिडी बंद आसले, लोकांक गाडी मेळनासली. माझे रोहित क्लब एंड कल्चरल म्हणून आमचे एक हें आहा, क्लब आहा. त्या क्लबा वरती हांव तांकां हेल्प करपाक सोदतालो आनी डिझल बिझल आमचे ऑफिसर पळयता. दो शूड बी इमर्जन्सी व्हेकल्स, प्रायवेट व्हेकल्सूच आसा त्यो. सो तांणी कांय जाणांनी आपूण व्हॉलंटियर करून आपूण तुमकां प्रोवायड करता सांगिल्लें आसा. सो कोणाकूय जर इमर्जन्सी खंय शिफ्ट करपाचो जालो जाल्यार ताच्या खातीर एक कंट्रोल रूम सेटअप कर अशें MLAचें सजेशन आशिल्लें आनी वी हॅव ऑल्सो टेकन इट अप. सो वी आर ट्रायंग टू सेट इट अप इमिजिएटली. कॉल सेंटर आसचें आनी कांय लोकांनी एम्ब्युलन्स आनी सर्वीस व्हेकल म्हणून प्रोवायड केल्या ती हांगा उपस्थित आसतली आनी आमचे कार्यकर्ते तांकां सपोर्ट करतले. लोकांक जर जाला जाल्यार तांकां चिकले व्हरप आनी जर आयसोलेशन म्हणून तांकां जर जाय जाल्यार श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, शिरोडा हॉस्पिटल किंवा आनी खंय अवेलेबल आसा थंय तांकां व्हरून पावप. We have given almost 100 tons of oxygen, medical oxygen free of cost, and then every day I am producing around 3 tons. The entire 3 tons is given to the government. And as long as government need it, we'll do that. We have already given around 100, maybe around 110 till date, and remaining 90 odd is expected in another couple of days or so. 100 beds along with, in that 80 are oxygenated and 20 are critical care, and in that 20 also 10 are ventilator beds. We have ventilators. So immediately we agreed for that, and it is almost 6-7 days past. Already the orders have gone,
and we are lifting these equipments from everywhere. महापौर रोहित मोन्सरात पणजे बरें काम करता. खंयच्याय बऱ्या कामाक हातभार आसतलो म्हूण ग्रूप प्रायोरिटीचो MD सांगता. CCPक पावसा आदल्या कामाक आदार म्हूण ग्रूप प्रायोरिटी इन CSR एक्टिविटी सकयल वीड कटर दिल्यात. मेयर म्हणटा लोकांनी अशेंच फुडें सरून आदार करचो. This is just a small initiative from our side, as a CSR, to help the Corporation of City of Panji towards cleaning up of the weeds and grass which they require to do pre-monsoon. As you know, we would always be ready to support in any help that they might require in terms of betterment of the city of Panjim. And I believe Rohit is already doing a great job. The monsoon is approaching, and with the curbs which are there, with the lockdown and everything in place. No, I'd like to thank Parind also personally, because I had given him a call requesting him for help, and he immediately provided us with machines. So I'd like to say thank you for that also, because now we're going to immediately start deploying them in our wards, and these are extremely nice machines that he's had the courtesy of giving us also. So if anyone else wants to come forward and to help us, we'll be more than grateful to accept your help also. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.